नमस्कार, पळया अपडेट खबरो। पर्रीकारान 2012-13 अर्थसंकल्पात पणजे खातीर दिल्ली 5 आश्वासनां 2.5 वर्स जाली। आश्वासनां तशीच कामां अजून सुरू जावंक नात। काँग्रेसीचो भाजपाक प्रश्न। वास्को मांगोर हिलार माय सुनेचो खून करून चोरांनी लुटलो फ्लॅट। दुसरी सून मार लागिल्ल्यान हॉस्पिटलांत। चली साल्वार। घरांत दादले नाशे पळोवन 4 जाणांचे टोळयेचे कर्म। मोगो पक्षान सावड्ड्या आनी दिवचलेचेर दवरल्या नदर। 300 वयर वांगड्यांनी केल्लो मोगोत प्रवेश। अपक्ष आमदार नरेश सावळाची मोगोच्या ऑफिसांत हाजिरी। मोपाचेर आयतारच्या सुनावणे आड दक्षिणेतल्या फुडाऱ्यांनी आवाज चढयलो। जीएफडीओ म्हणटा EIA बोगस। चर्चिल म्हणटा सुनावणी फुडें धुकलात। शेतकार म्हणटा सुनावणेक तणाव। आनी झेडपी पक्ष पावड्यार करपाक सरकार काडटा अध्यादेश। मंत्रिमंडळाची मान्यताय। उत्तर आनी दक्षिण गोंयांत 25 झेडपी मतदारसंघ। पंचायत वेंचणुकोय पक्ष पावड्यार घेवपाचो विचार। खबरो विस्तारान। 2012-13 अर्थीक वर्सा तेन्नाचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान पणजे खातीर 5 आश्वासनां दिल्ली। तातूंत नेवगी नगर ते पणजे चौपदरी पूल, पणजे बाजाराच्या 3ऱ्या टप्प्यातल्या कामाचो आस्पाव आसा। पूण 2.5 वर्स जाली ती कामां तशी सुरू जावंकूच ना अशें काँग्रेस म्हणटा। कदंब बायपास रुंदीकरणाचें काम आनी मांडवीचेर 3ऱ्या पुलाचें काम केंद्र सरकार करपाचें आशिल्लें। राज्य सरकारान हें काम कित्याक हातांत घेतलें ना असो प्रश्न काँग्रेसीन केला। आदलो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान 2012-13 अर्थसंकल्पान पणजे खातीर 5 आश्वासनां दिल्ली। नेवगी नगर ते पणजे चौपदरी पूल, बेती ते पणजे फेरी मेरेन पूल, पणजे महापालिकेक 50 कोटी निधी, पणजे बाजाराचे 3ऱ्या टप्प्यातलें काम, रायबंदर ते मानसवाडा मेरेन फुटब्रिज ही आश्वासनां पर्रीकार सरकारान 2012-13 दिल्ली अशें काँग्रेस म्हणटा। 5 assurances of the 2012 budget are the basis of our 5 questions. These 5 questions go to the root of the infrastructure of Panjim. This was promised by the BJP and left unimplemented, undone. Therefore, the BJP has a lot to answer. We are not making any demands. Let us be very clear at it. We are pointing out the assurances which were made by the BJP to the people and left unimplemented, which has put the city in distress. पणजे कदंबा बायपास ते पोन्ने गोंय मेरेनच्या रस्त्याचे रुंदीकरणाचें काम तशेंच मांडवीचेर 3ऱ्या पुलाचें काम केंद्र सरकार करपाचें आसलें। राज्य सरकारान हें काम कित्याक हातांत घेतलें असो प्रश्न काँग्रेसीन केला। Now, if you could take 1200 crores for a bridge which is not your responsibility, question is what is the purpose, what is the motive that this government wants to build it? The motive appears suspect. That entire road was already taken up for construction, tenders were issued, contractors were appointed, and yet the government of Goa does that work under the pretext that you need a 4-lane highway for the exposition. Again this issue arises. Responsibility is of the National Highway Authority of India, which gets money from the central kitty, and the major portion of expenditure is through this BOT system. What is the hurry? What is the motive which drives this government to undertake a responsibility which is there is not theirs? प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस। वास्को मांगोर हिलार माय सुनेचो खून करून चोरांनी फ्लॅट लुटलो। दुसऱ्या सुनेक हल्ल्यांत बरोच मार लागला। बेरेस्तारा मध्यानराती ही गजाल घडली। ह्या गजालीन थंयचे लोक भिल्यात। घरांत दादलो मनीस नासो पळोवन चोरांनी कर्म केले। घरांतले दोगूय पूत बोटीर आसतात। सोंपल्यात ती माय उषा नायक आनी सून नेहा। व्हडली सून प्रतिमा हॉस्पिटलांत आसा। प्रतिमान शुद्धीर आयल्या उपरांत बोवाळ घालो तेन्ना ही गजाल कळ्ळी। 4 जाणांची टोळी आशिल्ली।
बिरेस्तारा मध्यान रात्री वास्को मांगोल हिलाचेर जाल्ले खून आणि लुटीन थंयचे लोक काचाबूल जाल्यात. फ्लॅट लुटपाक गेल्ल्या चोरांनी घरातली माय सून धरून दोगा बायलांक मारली. दुसरे सुनेक हल्ल्यात बरोच मार लागला. माय उषा नायक आणि तिची व्हडली सून नेहाचो खून जाला. धाकटी सून प्रतिमाक बरोच मार लागला. हे घडला तेन्ना घरात नेहाची 6 महिन्याची लहान चली आशिल्ली. तिका कांयच केलें ना. हल्ल्यात प्रतिमा बेशुद्ध पडली. फातोडेर सुमाराक 4 वरांचेर तिका शुद्ध आयली. त्या उपरांत तिणे बोवाळ घालून शेजाऱ्यांक एकठांय केले. 4 जाणांनी घरात घुसून हल्लो केलो. आपल्या गळ्याक फास लावून गळो आंदिल्ल्यान आपूण बेशुद्ध जाली म्हूण प्रतिमा सांगता. रात्री कसं शिरले ते माहीत नाही, कारण मी पण वरती झोपलेली होती आणि मला एकदमच आवाज आला ओरडायचा, म्हणून मी माझ्या जाऊच्या रूममध्ये बघायला गेले. तर तोपर्यंत मागनं एक माणूस तिच्याकडे होता आणि हे मागनं मला एकटा कोणतरी धरला. मी आवाज हे करायचं म्हणून माझं तोंडाला हे केलं आणि माझ्या गळ्याला दोरीने हे केलं. प्रतिमाचेर सध्या चिखले साळगावकर हॉस्पिटलात उपचार चालू आसा. उषा नायकाचे दोगूय पूत बोटीर असतात. घरात दादलो मनीस कोण नासो पळोवन चोरांनी कर्म केले. वास्को पुलिसांनी तपास सुरू केला, मात अजून मेरेन तरी कोणूच हाताक लागिल्लो ना. We have constituted a special team for this particular murder case. SDPO Vasco, team will be headed by him. Under him, 2-3 inspectors have been designated, and hopefully we will work out this case very soon. One version of the complainant who survived, the one daughter-in-law who survived, she is the youngest out of those two. She says that somebody has snatched her some earrings and one neck chain of the neck, I think. It is premature to conclude today that it is only murder or with robbery. We are investigating on various angles and we are hopeful for this case. प्रुडंटा खातीर दिशांत परब. मोगो पक्षान आताच्यानच फुडल्या विधानसभा वेंचणुकेची तयारी चलयल्या. शेनवारा सावड्ड्या आणि दिवचलच्या सुमार 300 लोकांनी मोगोत प्रवेश केलो. महत्वाची गजाल म्हळ्यार ह्या वेळार दिवचलचो अपक्ष आमदार नरेश सावळ सांतिनेजच्या मोगो कार्यालयात आशिल्लो. ताका लागून अपक्षांक लागीं ओडून मोगोन फुडल्या विधानसभेची तयारी चलयल्या म्हण हें स्पश्ट जालें. सावड्ड्या आणि दिवचलचे मोगोचे आमदार वेचून काडटले म्हण मोगोत प्रवेश केल्ल्या वांगड्यांनी उलोवन दाखयला. मगो पक्षान आनीक 2 मतदारसंघाचेर दोळो दवरून विधानसभा वेंचणुके खातीर तयारी सुरू केल्या. शेनवारा सांतिनेजच्या ऑफिसान सावड्डे आनी दिवचलच्या सुमार 300 लोकांनी पक्षान प्रवेश केलो. प्रवेश केल्ल्या कार्यकर्त्यांनी दिवचल आनी सावड्डे मतदारसंघ मगोक मेळोवन दिवपा खातीर नेटान काम करतले म्हूण उलोवन दाखयला. सावड्डे मतदारसंघ हो MG पार्टीचो आनी हो सदांच MG पार्टीचो रावतलो. फुडें काळाची गरज आसा गोंयांक MG पार्टी सत्तेर येवपाची. आमी सावड्ड्याय काम करतले. आमचे सायडी मतदारसंघ आसा थंय आमी काम करतले. आयज जर बिचोली मतदारसंघाचो जर विकास करपाचो आसा जाल्यार मोगो पक्षाची गरज खूब आसा आनी आमी अध्यक्षाक तशें सेक्रेटरी हांकां आमी वचन दिता की तुमी ज्या विश्वासान आमचे कडेन पळयल्ले आसा त्या विश्वासान आमी तुमकां खात्री दिता की येणाऱ्या काळान दिवचोली मतदारसंघान मोगो पक्षाचोच आमदार आसतलो आनी तोच निवडून येतलो ती परिपूर्ण आमी खात्री दिता. ह्या वेळार मोगो घटमूट करतना BJP वांगडा आशिल्ली युती कायम उरतली म्हूण मोगोचो अध्यक्ष दीपक ढवळीकारान सांगलें. BJP मोगो पक्षाची युती ही पूर्व निवडणुकी पयलीं जाल्ली युती आशिल्ली आनी ती युती अशीच फुडें चलतली हें आमी परत सांगिल्लें आसा आनी ह्या युतीक कसलोच धोका ना हे मुद्दाम म्हाका नमूद करपाचें आसा. दिवचलच्या वांगड्यांनी मोगोन प्रवेश केलो तेन्ना थंयचो अपक्ष आमदार नरेश सावळी मोगोच्या ऑफिसान आशिल्लो. ताका लागून फुडल्या वेंचणुकेन अपक्षाक गरोवन दिवचलेन मोगोचो आमदार हाडपाचो यत्न चल्ला असो बोवाळ चल्ला. आयतारा सांताक्रूजचे 3000 लोक मोगोन प्रवेश करतले म्हूण आमदार लव मामलेदारान मिडियाक कळयला. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे. घेवया एक विराम.